सगळ्यांक वेंचणूक लढपाक अधिकार आसा. 2007 सावन आपूण भाजपाचो कार्यकर्तो आसा. आपूण लोकां खातीर वावुरता. लोकांच्या आशिर्वादान आपूण आमदार जाला. लोक आपल्याक 2027च्या वेंचणुकेंत वेंचून हाडटले. भाजप आपल्याक तिकेट दितले अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा सांगता. सांगला तो म्हाका जायत्या जाणांनी व्हिडिओ धाडलेलो आसा, पण ती तेजी खुशी. पळय, ही हॅज अ रायट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. सगल्या कडेन एक वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. ही इज माय फॅमिली फ्रेंड. तेणें म्हाका फाटले 2 इलेक्शनाक बरें मदत केलेलें आसा. म्हाजे पायकूय जावन तेणें जायतें काम केलेलें आसा फाटलीं 20 वर्सां. अशें ना की ही इज नॉट नोन टू अस. डॅड ऑल्सो हॅज हेल्प्ड हिम, ही हॅज हेल्प्ड अस. वी हॅव अ व्हेरी गुड रिलेशनशीप. एंड आय थिंक इट इज तेजी खुशी. जर तेका दिसलें की तेका कॉन्टेस्ट करपाक जाय, ही इज मोस्ट वेलकम. देर इज नो पर्सनल enmity. If he's free to contest, he's free to ask for whatever ticket he wants to ask for. I have absolutely no objection for that, nor do I have anything to say about it. Of course, he is an independent person. He is a voter of Mapsa. If he feels that he can contest the elections, then yes, of course, he can. He is most welcome to contest the elections. माझे काम सकाळी उठलो की रात न्हिदचे पयलीं माझे काम चालूच आसता. कसले काम, कोणाचें काम, कोणा बरोबर काम, कितें करता तें म्हाका खबर आसता. एंड जो मनीस हांव हेल्प करता तें तेका खबर आसता. वी वर्क ऑलमोस्ट 24/7. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू पब्लीक. कोणूय केन्ना कितें जाय पडलें जाल्यार आमचें दार सदांच उक्तें आसा. आनी हांवें दारां उक्तें दवरूं ना. जे म्हाजे पांय दारां उक्तीं दवरल्या ती आयज मेरेन ती दारां उक्तीं आसा. एवरीबडी नोज वेर आय स्टे. एवरीबडी नोज माय ऑफिस इज इन माय हावस. एवरीबडी नोज वी आर एक्सेसिबल. घरांतलो भायर सरतना म्हाका ऑफिसांतसून भायर सरपाक जाय. जे लोक दाराचेर आसता सगल्यांक मेळूनूच हांव भायर सरता. फक्त जे एक दीस कार्यक्रम जर सकाळी बेगीन सुरू जालो जाल्यार हांव 9 पयलीं भायर सरल्यार हांव लोकांक मेळचो. अदरवायज आय एम ऑलवेज विथ पब्लीक. आय एम ऑलवेज इंटरॅक्टिंग विथ पब्लीक. टुडे इज वन ऑफ दोज डेज वे यू कॅन सी द पीपल हॅव कम आउट फॉर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट इनॉग्रेशन हियर दॅट वी आर. सो अल्टिमेटली पीपल वील डिसायड. एवरीबडी इज फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन्स. जशें इलेक्शन लागीं येता जायते आनीकूय कॅन्डिडेट्स भायर सरतले. पण हांव सांगूंक सोदता दॅट आय डू नॉट वर्क फॉर इलेक्शन्स. आय वर्क 5 years कंटिन्युअसली. आय वर्क एवरी डे 365 days into 5. I am always there for the people. I am elected by the people in the interest of the people, and I will work till as long as लोकांक जेन्ना मेरेन हांव ह्या पोझिशनाचेर जाय हांव सदांच लोकां खातीर काम करता. भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता हांव 2007 जेन्ना म्हजें पयलें वोटींग कार्ड आयले ते दिसा आमी एनरोल जाल्ले भारतीय जनता पक्षांत. आमी युवा मोर्चान जॉयन जाल्ले. तशेंच आमी युवा मोर्चाचे मंडलाचेर पावल्ले आसले. तशेंच आमी काम केलें. कावन्सिलर जाले. कावन्सिलर जावन लोकांचे आशिर्वादान आनी जे कॅन्डिडेट जे रावंक सोदतात तेंचे आशिर्वादान आमी आयज आमदार जाले. एकदां न्हू 2दा जाले. आनी जर लोकांचे मत आसा, लोकांचो मोग आसा, लोकांक जर दिसता हांव आमदार आसतलो फुडलो, जाल्यार लोक म्हाका 2027 परत निवडून हाडटले. कोणाक टिकेट गावतले, कशें गावतले, खंयच्यान गावतले, वयल्यान सकयल्यान कुशीच्यान, तें म्हाका लागना. म्हाका टिकेट गावतली म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. जें काम केलां ते प्रमाणे. आनी जशें आमी भारतीय जनता पक्ष हे ऑर्गनायझेशन बेस्ड पक्ष जावन आसा, एक कॅडर बेस्ड पक्ष जावन आसा. जेन्ना कॅडराचो मनीस हांगा बसलेलो आसा, म्हाका दिसना की हांवें हेजेर उत्तर दिवचें आसता. म्हाका दिसता म्हाजेकीन वयर कोण बसलेलो आसा तेका तुमी विचारचें ह्या विशयाचेर की अशें कितें चल्लां काय ह्या गोंय ह्या प्रदेशा मदीं कितें प्रकरण सुरू जालां तें तिंका म्हाका दिसता दे वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू गीव दी आन्सर ऑन दॅट. मार्जीन वाडत वयतलें. जशे इलेक्शन कॅन्डिडेट्स रावतले तशी ती मतां पडटली. लास्ट टायम फर्स्ट टायम म्हाका 11,000 पडली. सेकंड टायम म्हाका 10,600 पडली. My first margin was 1,100 votes. My second margin was almost 2,000 votes, so little above 2,000 votes. So I have increased my margin. जसो बाबूश 1999 रावल्लो तेन्ना his margin also very little. The second election his margin increased and ते वाडत गेले right until his margin was 10,000 votes. जशे दीस येतले, जशे टर्म्स येतले, जशे आमी कामां करतले आमची मतां वाडटली अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. आनी जेन्ना लोकां मदीं हांव आसता म्हाका कसलोच भंय आसना. निमाणे लोक आसा जाल्यार आमी आसा. कोण खंयची टिकेट खंयच्यान हाडुनी वी हॅव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉंग एज द पर्सन हू इज वीथ द पीपल फॉर 5 years, नॉट ओन्ली फॉर इलेक्शन. जशें
इलेक्शन तेंकता तेन्ना सोमतेच पोस्टर आमकां दिसपाक येता, सोमतेच रिल्स चालू जाता. 5 वर्सां कोण रिल्स करिना. 5 वर्सां टर्म जो आसता तो आमकां दिलेलो आसा. ते सारकें आमी काम करीत आसता. पूण खंय तरी आमकांय दिसता की वी वर्क कंटिन्युअसली फॉर 5 years. वी डोंट वर्क ओनली फॉर इलेक्शन्स. वी वर्क थ्रू आउट for the people and not for elections. Different position to say. Today being the deputy speaker of the legislative assembly, I am not there because I am put there. I was elected by majority of the MLAs. जायते MLA ऑपोजिशनान असलेले ते एबस्टेन रावले माझे इलेक्शनाचे. म्हाका खबर ना तुमकां याद आसा जाल्यार लॉट ऑफ MLAs एबस्टेन फ्रॉम वोटिंग. काँग्रेसाचे आमदाराक कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी मत मारूंक ना. ते आमच्या सपोर्टान म्हाका खंय तरी म्हाज्या सपोर्टान आमचे एक पर्सनॅलिटी बद्दल बेस्ड ऑन माय रिलेशनशिप विथ ऑल 39 MLAs समवेअर they have abstained from voting and they have shown their confidence in me without hurting their political leaders. खंय तरी सपोर्ट दिवन म्हाका एक डेप्युटी स्पीकर म्हणून जाली फाटली 4.5 वर्सां आमी त्या पोझिशनाचेर जावन आसा.